फोंडा पोलीस स्टेशनान एक 7 तारखेक एक चिटींग केस रजिस्टर केला रिगार्डिंग जॉब. हितून एक सुहाना सुजय नाईक एज 39 हे लेडीक अरेस्ट केल्ली आहा आनी तिका काल 6 दिसांचो रिमांड घेतला पुलीस कस्टडी आनी फर्दर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. हितूनसून आमकां एक कंप्लेन येयल्ली. त्या कंप्लेनीन ती क्लर्क आनी ड्रायव्हर हे 2 जॉबांचे हितून तिणी पयशे घेतलेले आनी अजून फर्दर इन्व्हेस्टिगेशनान फुडल्यो गजाली कळटल्यो. मागीर हांवें फुडलें तुमकां अपडेट दिता. खंयची रावपी रेजिडेंट बीन ही बंदीर वाडा म्हटला मार्सेल. आनी कितले हे घेतले पयशे बी कितें कळटा? पयशे क्लार्क जॉबाक तेणी एक 5 लाख आनी दुसरो ड्रायव्हर जॉबाक एक 5 लाख. ते डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन अजून प्रायमरी स्टेजीचेर आहा.